ऑलमोस्ट 2 मीटर 1.5 मीटर रस्तो वयर येतलो आनी सारको एक लेवलाचेर जातलो। आनी म्हाका दिसता येता त्या पावसान जे बाकीचे आमचे रस्ते आसा मतदारसंघात त्याच भशेन होय रस्तो तसोच जातलो आनी जे कितें इतली वर्सां त्रास आमच्या लोकांक जाताले ते त्रास जावपाचे बंद जातले आनी जे कितें फुडें जावपाक जाय विकास जावपाक जाय सो असोच दृश्टीन अशेंच तुमच्या देवीच्या आशिर्वादान तुमच्या पाठिंब्यान म्हाका दिसता आमी बाबा आनी हांव घडोवन हाडपाक शकता आमच्या 70 गांवांचो विकास हळूहळू करून आमी सगळीं एकत्र येवन आमी तुमचो पाठिंबो असले तर सगळें हें शक्य जाता। आनी हांव खूब आभार आसा आमचे मुख्यमंत्र्याचे आनी आमचे PWD मिनिस्टराचे कितें तांचे तर पाठिंबो नाशिल्लो जाल्यार हो आज जे आमकां हो प्रोजेक्ट आमी आज पांयमळणी केल्यात तें जावपा नाशिल्लें कित्याक तांचो सहकार्य नाशिल्लें जाल्यार सो आय एम थँकफूल टू ऑनरेबल CM एंड ऑनरेबल PWD मिनिस्टर। खरेंच खूब खुशीची गोष्ट आनी खुशीचो दीस कोपर्डेकाराक आमचे मावशीच्या गांवाक आनी ठाण्याच्या गांवाकय बी कित्याक हो खूब वर्सांचो जो प्रोजेक्ट पेंडींग आशिल्लो ऑलमोस्ट 10 वर्सांचो दिसता। तुमचे फुडें यात न्ही तुमचे सहकार्यान हें जावपाक शकता तुमचें सहकार्य नाशिल्लें जाल्यार हें जावपाक शकपा नाशिल्लें। सो हो प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट 10 years पेंडींग उरिल्लो आतां इतले वर्सां आनी सगळ्यांक खबर आसा की हो जो रस्तो आसा मेन आमचे मावशी टू ठाणे पंचायतीक कनेक्ट जाता।